नमस्कारू. विश्व कोंकणी वाहिनींतू प्रसार जावचे आरोग्य रक्षा कार्यक्रमाचे ह्या एक विशेष संचिकेंतू तुमकां सगळ्यांक स्वागत. हांव जयश्री पाई. आजी आमगे लोटू अतिथी आसाची गायनेकॉलॉजिस्ट आणि फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर श्रीमती रश्मी नायक हांगेले डिग्री MBBS, MD, DNB आणि FRCOG लंडन पदवीधरे. FRCOG ह्या एक प्रतिष्ठित पात्रताय हांकां ब्रिटनचे महाविद्यालया सुकून गौरव मेळले म्हळ्यार पोस्ट ग्रॅज्युएट मेडिकल क्वालिफिकेशन awarded by UK based college for advanced training आणि ग्लोबल एक्सपर्टीज इन द फील्ड ऑफ विमेन्स हेल्थ. तशीची हांणी एक 18 वर्सां पशी चड अनुभव आशिल्ले फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, लेप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी, इनफर्टिलिटी मॅनेजमेंट आणि रिप्रोडक्टिव्ह मेडिसिन क्षेत्रांतू विशेष परिणती सांका. प्रस्तुत बेबी9 फर्टिलिटी अँड IVF सेंटरांतू प्रमुख सदस्य जावन सेवा दिता आसाची. अनेक दंपतीले जीवनांतू मातृत्व आणि पितृत्वाचे स्वप्न साकार करच्याक हांगेल सहाय मस्त आसा. हांणी कॅनरा बँकाचे रिटायर्ड सिनियर मॅनेजर श्री योगेश नायक आणि श्रीमती सुमना नायक हांगेले सुपुत्री. हांगेल पतिदेव डॉक्टर श्री शक्ती कार्डिओथोरॅसिक सर्जन ॲट एनोपया स्पेशालिटी हॉस्पिटल. हांकां दोनी चेडूं मालगडो इंजिनियरिंग जाला आनी एकलो आतां 12th स्टँडर्ड शिकता आसा. आज आमी हांगेले अनुभव आणि नवे नवे चिकित्सा फर्टिलिटींतू कसं पुरो आसा म्हळ्यार विशयांतू आयकून माहिती घेवया, हांगेल मार्गदर्शन घेवया. म्हणटची सुरवेक डॉक्टर रश्मी हांकां आमगेल वाहिनींतू स्वागत करया. डॉक्टर रश्मी, तुमकां आमगेल वाहिनींतू स्वागत आणि भारी खुशी दिसता तुम्ही हांगा येयल आसाची. आता प्रथम जावन रश्मी, तुमगेले वैद्यकीय वच्चाक करियर घेवच्याक तुमकां कसं प्रेरणा मेळ्ळे, तांतूय गायनेकॉलॉजिस्ट आणि हे ऑब्स्टेट्रिशियन न्ही, ते कशें जाल्ले म्हणून एक सांगता. सो आम्ही 11th 12th स्टँडर्ड अंतणी असताना बायोलॉजी मस्त एक फेवरेट आशिल्लें. सो हांव बायोलॉजी टॉपर आशिल्लें कॉलेजांतू. सो तेंची एक एक्सायटमेंट तारी आमगेल जनरेशनान डॉक्टर कोणें नाशिल्ले. सो ते एक MBBS जावं म्हणून एक हटान काण घेतले, फ्री सीट आनी मेळ्ळे. व्हेरी गुड. मैसूर JSS मेडिकल कॉलेजांतू केलेला हांवें. ताजे नंतर हे OBG हज्जे ऑब्स्टेट्रिशियन ओवरऑल आमगेले बायल मनशांक जल्तीतला एक हेल्प कोरका म्हूण सांगून सांदुकून आमी 3 चेल्ल्यो एक्चुअली. सो वय सो सांदुकून तुका 2 भयणी आसा. वय म्हाका 2 भयण्यो. सो त्या टायमार पुराय तशी ना, ಸ್ವಲ್ಪ विमेन म्हळ्यार एक जिक्के हे सो ते एक विमेनाक आमी एक हेल्प कोरका, गायड कोरका, एक एम्पावर कोरका म्हळ्यार एक सेम एटिट्यूडारी तशी एक OBG सायड गेल म्हगेले एक वय कॉन्सन्ट्रेशन. तशी ते आमी फादर मुल्लर जाणतो MS OBG कंप्लीट केले. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. सोन आफ्टर माय MS ते DNB डिग्री फिनिश केले. मागीर वर्डिकंजात तरी हे UK डिग्री MRCOG म्हूण सांगून ते जावन आतां 10 वर्स जात तरी. बिकॉज बेस्ड ऑन लायक युअर अचिवमेंट्स इन द लास्ट 10 years दे अपग्रेड द डिग्री. सो दॅट रिसेंटली म्हाका FRCOG तांणी दिले. व्हेरी गुड. कंग्रॅच्युलेशन्स, कंग्रॅच्युलेशन्स. आता ऑब्स्टेट्रिशियन आणि गायनेकॉलॉजिस्ट त्या दोन्ही डिफरन्स कसले? लुक्स सिमिलर तरी वय आता OBG म्हणून म्हळ्यार तांचो ऑब्स्टेटिक्स आनी गायनेकॉलॉजी. सो ऑब्स्टेटिक्स म्हळ्यार इट इज मेनली आमगेले मॅटर्नल आता मातृत्व तुगेले प्रेग्नन्सी अँड डिलिव्हरी रिलेटेड वय तांतू तितले ताजी सराउंडिंग पुरा कसं कसं असतं ते. गायनेकॉलॉजी म्हळ्यार
आमगेल पुरे Women. बाकी प्रॉब्लेम्स विमेन प्रॉब्लेम्स आत पिरियड्साचे पुरो फायब्रॉइड Oh. सिस्ट म्हणल्यार कॅन्सर म्हणल्यार ते वायट डिस्चार्ज म्हणल्यार इन्फेक्शन म्हणल्यार ते पुरे तांत येता सो अच्छा. युट्रस रिमुवल म्हणल्यार ते पुरे Oh. लेप्रोस्कोपी ते पुरे तांत येता वय. सो यू आर ऑब्स्टेट्रिशियन म्हणत वय ऑब्स्टेटिक्स गैनकॉलॉजी कोर्न जत्तरी हे सुपर स्पेशलायझेशन विच इज डेडिकेटेड ओनली टू म्हणल्यार आमगेल चेडून जायना म्हणलेले कपल्सांक मात्र ट्रीट करचे तशें हें स्पेशालिटी वय रिप्रोडक्टिव्ह मेडिसिन म्हणून फर्टिलिटी अँड IVF. Oh, great. Wonderful, wonderful. आता तुमगेल वैद्यकीय पयण JSS सुकून FRC वजीताय ते कशें आशिल्लें? पळय काही आमकां एक इंट्रस्ट आसता ते युजली स्मूथ जावन वता आनी कशें की एक गायडन्स मेळटा आसता आमकां म्हणल्यार आमकां कसं इश्ट आसा आमी त्या वाटेर वता आसताची सो MBBS केली कुडल्या OBG म्हणून एक डिसायड केलें OBG जत्तरी ते कशें आशिल्लें मैसूरान तूं शिकता मैसूरान तूं MBBS सो तेन्ना मस्त बार सपोर्ट वय ते 2000 आय थिंक 1996 to 2002 तारी ते आशिल्लें हांव वय वय सो इंटर्नशिपांनी जावन आमगेल रेग्युलर MBBS पुऱ्या डिपार्टमेंटाचे आमकां एक राउंड कळतना MBBS म्हणटा मागीर थंय दुखून आमी एक स्पेशालिटी सिलेक्ट करका वय तांतूं तुगेले सर्जरी म्हणल्यार मेडिसिन म्हणल्यार पिडियाट्रिक्स म्हणल्यार तशी OBG सिलेक्ट केला हांव वय मागीर OBG कोण जातरी ताजी वयर आसाची आपास तुका सुपर स्पेशालिटी ओके तांतूं आमकां हाय रिस्क प्रेग्नन्सी म्हूण आसा मागीर फिटल मेडिसिन म्हूण आसा बरी ही ब्रांच वय OBGन तूं तुगेले ऑब्स्टेटिक्स आनी गायनकॉलॉजीन तूं पुरा सेरसून देर इज अगेन सब डिविजन्स वय तुका लॅप्रोस्कोपी एंडोस्कोपी स्पेशलिस्ट म्हणून आसाची आनी ते मात्र करचे वय तुमकां फिटल मेडिसिन म्हळ्यार बब्बल स्कॅन म्हळ्यार पोटा आसतना गुर्भिणी आसतना ते स्कॅन मात्र एक स्पेशलिस्ट आसत हॅज डन गायनेक OBG प्लस इज अ सुपर स्पेशलायज्ड इन दॅट मिगेल कश म्हळ्यार आतां हें बरी कपल्स वय कोण कोणाक आमकां IVF मात्र म्हूण न्ही तांतूं पुरा येता तुगेले नॅचरल बाकी पुरे केलो ट्रिटमेंट्स IUI म्हूण सांगून IVF म्हणून ते पुरे येता मेल फॅक्टर दादल्या मनशाले वय ते पुरा येता हॉर्मोन प्रॉब्लेम्स इवन तुगेले अप टू मेनोपॉज तारी पुरा येता रिप्रोडक्टिव्ह मेडिसिन म्हूण आमगेले हॉर्मोना निमित्त कसं पुरे चेंजीस जाता ते पुरे तांत येता. व्हेरी गुड तशीच आतां तुका निमगूच आशिल्लें इनफर्टिलिटी आनी रिप्रोडक्टिव्ह मेडिसिन हांगा तूं विशेष आसक्ती कसं लायलें म्हणून आतां तुमी सांगलें बायल मनशाक हेल्प जावका वय ताजे नंतर आमी म्हळ्यार एक मुखार सिताना लायफांत आमगेल्या कामान तूं ते एक कितले एक इम्पॉर्टंट एक विशय म्हळ्यार एक चेडूं जावचे एक कपलाक कितले तांकां एक डिफरन्स जाता तांगे लायफान तूं म्हूण सांगून आमकां ते पोस्ट ग्रॅज्युएशनान ते एक्सपोजर आशिल्लें आनी हांव वाजिता म्हाका तेंचे हांव ते पर्टिक्युलर चॅप्टर्स भारी लायक कोन्न वाजीत आशिल्ली ते म्हाका वय आय डिडंट रेकग्नायज दॅट बट त्या पर्टिक्युलर बुक आसाच पळय पुरा वाजून परफेक्ट आसता आशिल्ली म्हाका ते कळूक म्हाका तेंच इंट्रस्ट म्हूण म्हणटना मे बी एक म्हाका दिसता तुमी निमगी तर हांव आलोचन करता आशिल्ली कसं लायक हांव फर्टिलिटी चडून जायनीची सो मागीर एक 45-46 इयर्स म्हणटना सडन एक पाटी आमी वेकेशनार आयलेले तेदना सो पिरियड रबले म्हूण सांगून पुरे सेलिब्रेशन्स कळ्ळें म्हळ्यार एक पुजेक आमी आयलेलेची जाल्यार घरांत पुरा हॅपीनेस तांकां पिरियड रबले वय आनी मस्त बरें एडवायस पुरे स्टार्ट जालें तूं हें खावं नाका तें करूं नाका म्हणून तशी आमकां म्हाका एक डॉक्टर जावन एक डाऊट कन्फर्म ना मू कसं सेलिब्रेट करता तसाची म्हूण जाल्यार तांणी तशें करता मागीर एंडांत कळ्ळें तिका मेनोपॉज एक्चुअली म्हळ्यार तिका ते एक चेडूं जात म्हूण ती लेखून आशिल्ली पिरियड रबले म्हणून ते एक्चुअली टर्न्ड आउट टू बी मेनोपॉज तेदन ते एक जाल्लें वय शी वॉज 45 ताचे की अर्ली आयिल्ली तांकां सो त्या एक बेजार एटमॉस्फियरान तूं समहाव आय लायक मेड अप माय मायंड की हांव हांतूची म्हळ्यार स्पेशलायज कोरून हाका जावं जाल्यार बरें करून मे बी ते एक आमगेले एक टेक्नॉलॉजी प्लस आमगेले एक प्रयत्नांत कितलेक हेल्प करूं जाता कपल्सांक वय तितलेक आमी एक करता अल्टिमेटली देवाल इच्छी जाल्यार एक डेफिनेटली सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी निमित्त आमी तितले हेल्प करूं जाता म्हूण सांगून एक बाबानेरी हें स्पेशलिटी सिलेक्ट केलें.
व्हेरी नाईस तुगेल निमित मस्त जनाल घरा उजवाड येवचे आस तशी जावन हें जाल्ला कितकी आतां वृत्ती जिवनांतू तुमकां प्रभाव घाल्लेले कोण तुमगेले गायडन्स गायडन्स मेळ्ळेल जो गुरू जो म्हणटा पळय म्हळ्यार मेन हांव शिकिल्ली हांगा विशाखपट्टणमांतू कृष्णा IVF म्हणून सो ते डॉक्टर रामाराजो म्हण तांणी मागीर हांगा मंगळुरा येताना डॉक्टर किशन सोल्या म्हण तांणी संतती फर्टिलिटी तांतासाची सो तांगेल गायडन्सारी मस्त शिकली म्हळ्यार मोर देन द प्रोसिजर एक पेशंटाक आमी कशी उल्लोची रीती तांकां उल्लोच्या पशी आयकुचे तांकां कसं कसं सांगता तांगेला आमी अर्ध म्हणटाचे आमी उलोवनूची वी कॅन गेट द डायग्नोसीस म्हणून कळवा तशी हिस्ट्री काडची की तांगेल ते स्ट्रेस शेअर करची की तांगेल ते आमी कावन्सिलिंग कावन्सिलिंग त्या पुरा मस्त शिकली सरा लागी सो डॉक्टर किशन सोळ्या आमी गेलात म्हळ्यार मेन मेंटर वंडरफुल ग्रेट आता मेन सब्जेक्ट येवया ओके इनफर्टिलिटी म्हळ्यार कसले आनीक दंपतीन ऍक्च्युली केदना डॉक्टरा मेळका जाता ते सांगता इनफर्टिलिटी म्हळ्यार आतां 1 वर्स म्हळ्यार 12 months 12 महिने करेक्ट आमी ते एग येवचे टायमार ट्राय केला जाल्यार आमकां जायनी म्हूण म्हणटाना आमी त्या डायग्नोसिसा वताची वय आतां एग केदन येता म्हणो कशें कळटा वय सो ते एक बेसीक नॉलेज आतां आस पुरो जनाक जाल्यार 30 days पिरियड्स तू मध्येन तू एगान येवचे ते एक 14-15 days टायमार सो 12 days टू आमकां 12 दीस दुखून एक 16 दीस तारी आमी ट्राय करका हे 30 days पिरियड आशिल्ल्यांक मात्र ते करेक्ट जावचे तशी सूट जावची मेन्स्ट्रुअल सायकल डिपेंड जाता पिरियड जार आसतना समजतना सो त्या टायमार आमी ट्राय कोर न्हू 12 महिने वय जाल्यार जायनी म्हूण म्हळ्यार आमी एक दाखोवका डॉक्टरा लेगी वय एक चेकअप कसं करेक्ट ट्राय करताची कसले विंगड प्रॉब्लेम ना पिरियड करेक्ट आस पोटा दुखी ना मागीर हजबंड वायफ इंटरकोर्सान समस तशी आतां केलो पटी एक हिस्ट्री आसता आमकां एक PCOD म्हणटाची केलो पटी एक ओवेरियन सिस्टस म्हूण आमकां गोत्तो आसता फायब्रॉयड म्हणला मागीर इन्फेक्शन म्हणला तशी कसले ना पुरा समस जाल्यार 1 वर्स जाली मू जायनी म्हणटाना केलो पटी सायलेंट कारण आसताची सो एक चेकअप कोण पळोवत इनफर्टिलिटी जाता जाल्यार 35 एज जातरी बायल मनशाना आमी 1 वर्स तर राखू ना वय आफ्टर 35 वय आफ्टर 35 आमी 3 to 6 months मॅक्सिमम 6 months भितर एक चेकअप जावका वय ट्रीटमेंट हावचका म्हणे एक चेकअप जावका टू नो वाय व्हॉट इज द रीजन जस्ट टू नो बिकॉज आमकां केलो पटी केलो ग्रॉस इन्व्हेस्टिगेशनांत कळना आतां आमी पोट्टाच स्कॅन करताच पुराजन म्हणटाची ते नॉर्मलस म्हणला पुराजन नॉर्मलस म्हणटाची म्हूण जाल्यार आमकां मेन जावका जाल्यार इंटरनल स्कॅन ते आमी तोगू दुखून करचे सो त्या स्कॅनांतूच आमकां फायन डिटेल्स ते करेक्ट सायज आसचवा ताजी प्लेसार आसचवा दुख आसवा कसं डिफरंट आस नॉर्मलच आसता कसं डिफरंट आस म्हूण डायग्नोज करून आमकां ते डाउट्स येता कळवा खंयची डिपार्टमेंट आतां आमगेले फर्टिलिटी म्हणटाना आसचे आमकां एक 4-5 डिपार्टमेंट एक आमगेले योनी मागीर गर्भकोश मागीर ट्यूब वय ते गर्भनाळ म्हणटात मागीर अंडाशय आनी आमगेले तें वातावरण पेल्वीक पळय कॅविटी ते आमगेले सगळे गर्भकोश वातावरणय मस्त इफेक्ट आसा सो हे इतल्यान एक डिपार्टमेंटान प्रॉब्लेम आसा पुरो केल्या जनांक 2-3 डिपार्टमेंटा प्रॉब्लेम आसता आतां हांगच्यान फायब्रॉयड आसता गर्भकोशांत हांगच्यान ओवेरी सिस्टय आसता हांगच्यान त्या वातावरणा समस्या आसता तशी सो आनी प्लस मेल फॅक्टर दाल मनशाले तें कशें आसा तें मागीर पळोवका सो ईच दंपती आमकां ते डिफरंट एक म्हळ्यार डायग्नोसीस पळय केलो पटी इट इज कोरका जाता प्रति एक फॅक्टर पळोवका जाता आतां म्हाका दिसचे हांव लेखचे आतां कालाचे स्ट्रेस्ड लायफस्टायल आनी आहार पद्दती नावे ताचे निमित्त फर्टिलिटी वयर कसले प्रभाव पूण आसा की दिस इज जस्ट टू नो आनी तशीच प्रायेचे ते एक सांगता आहार पद्दती पळय वय आतां डायट इन फर्टिलिटी म्हूण सांगू न्हू ऍक्च्युली आत्ता काळान तुम्ही सांगल्या बरी पुराय जाली तितल्या क्विक आनी फास्ट फूड जंक फूड बूक जाली ऑर्डर केल्ले सो मोस्टली आमी पळयतनाची आमी कसं खतसाची म्हणून कळवा सो
फुडली काला ಅಂತೂ तितले चढून जाता आशिल्ले 8, 10, 11 हम्म, लायक हम्म, 15 पुरो सो थंय आमगेले सिंपल फूड आशिल्लें आनी एदे एदे आशिल्लें आमी कसले असले शेअर कोन्न खावचे आशिल्ले सो ओवरऑल आमगेली क्वॉन्टिटी उणी आशिल्ली आतां आमगेली क्वॉन्टिटी चड जाला आनी आमगेले ते क्वॉलिटी ऑफ फूड चेंज जाला पुऱ्या पळय तुगेले ऑयल बेस्ड आणि घरकर केला पशी भायले हाडचे. फॅटी फूड्स पुरा वय वय तशी मेन आमी आतां कसं डायट घेवका म्हूण म्हणल्यार फर्स्ट पॉइंट होम बेस्ड जेल तितलं भायलचे फूड उणी कोरका खंय म्हयन्या एक पाटी तशी आनी आमी ते ऑर्डर करता न्हय पळय खंयचे आमकां सेफ आस म्हूण आलोचन करून ऑर्डर कोरका सेकंड इज कॅलोरी रेस्ट्रिक्शन आतां आमी लेखच्या आमी हांव पुरे नॉर्मल खातस जाल्यार हांव बगताना म्हणटाची जाल्यार अशी एक हांव क्वेश्चन घेता ब्रेकफास्टाक कसं खाल्लें हांव एक 3 पावल आनी एक चटणी मागीर एदें तें आशिल्लें मागीर एदें हें आशिल्लें ते थंय जालें आमगेली वी क्रॉस 1000 कॅलरीज सो कॅलरी आमी रेस्ट्रिक्ट कोरका एवरी मील आमकां 3 मेन मील नवे एक सकाळी मागीर ब्रेकफास्ट मागीर लंच मागीर डिनर सो 3 मील आमी 300 to 400 कॅलरी भितर दवरून घेवका आतां पुरास मोबायलार आमी आतां पळय एक 2 चपाती 1 वॉट एवर एक ग्रेवी म्हणल्यार ताजी कॅलरी आमी घालून पळोवन न्हू एक टायम टेबल कोन्न फॉलो केल्यार आमी त्या कॅलरी भितर येताच सकाळी एक स्नॅक आमी फुडें घालून ते 10 घंटे कशें एक स्नॅक खावचें म्हण आशिल्लें न्हू तें इम्पॉर्टंट म्हणल्यार लॉंग गॅप दिवच्यानच म्हण सो ब्रेकफास्टात तरी एक मॉर्निंग स्नॅक त्या स्नॅक टायमार आमी वी हॅव टू सिलेक्ट नॅचरल रॉ अँड फ्रेश फूड लायक ड्राय फ्रुट्स कुकुंबर्स फ्रुट्स असो पुरो तशी मागीर इवनिंग स्नॅक तशीची सो 3 मील्स 2 स्नॅक्स बी अंडर 1500 टोटल कॅलरी पर डे हें एक आनी सिलेक्शन ऑफ फूड आतां आमकां पळय बेस्ड ऑन ईच फॅमिली आतां केलो जनांक केलो इश्ट आसना सो आमी फिक्स्ड डायट दिवचे जायना सो आमी केलो लॉट ऑफ ऑप्शन दितात आतां पळय ड्राय फ्रुट्स आर गुड आतां फ्रुट्सान तूं विच एंड ऑल आर लायक सिट्रस फ्रुट्स आर गुड बेरीज चेरीज आर गुड मागीर स्प्राउट्स आनी तुगेले ऑल लेग्युम्स आनी कॉम्प्लेक्स ग्रेन्स आतां आमगेले रायसा बदलाक आमी बाकी ग्रेन्स इन्वॉल्व कोरका वय रागी वीट ओट्स मागीर बाकी पुरे मिलेट्स कन्फ्यूज जावचे फुडें घेवका की इट इज इन द प्रोसेस तुमी कोरेत फुडें केल्यार बेस्ट ना जाल्यार आतां प्रॉब्लेम आयल्या कळ्ळें जातना म्हणटना इमिडिएटली वी हॅव टू मेक द चेंजीस फुडां वय वय बिकॉज आमी कसं खाताची तेंची आमकां पुरा कडेन सर्वत ना सो आमकां एग क्वॉलिटी समना म्हूण म्हणला म्हणटाची सो दॅट ऑल डिपेंड्स ऑन वॉट वी ईट अँड ऑल्सो वॉट वी थिंक वय सो स्ट्रेस म्हणलें सो दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू लायक तुम्ही म्हणल्यावरी एक भारी एक फॅक्टर ताजी निमित्त अलोन आमकां इनफर्टिलिटी येना जाल्यार तें आमकां ऍड जाता वय स्ट्रेसाक आनी फुडाक रिलेशन आसा वय आतां म्हाका आज स्ट्रेस जाला आज हांव एक ऑर्डर करता म्हण एक पळय खावन वता ते खाल्ल्यार म्हाका मायंड समजता वय सो ते सायकोलॉजी तें एक ब्रेक करू ट्राय कोरका वय सो स्ट्रेसाक मेन आमकां आमगे लायफस्टायल पळोवका आमी मोस्ट ऑफ द आतां कपल्सांक तांगेलें काम वय सो आतां म्हणल्यार आयटी जॉब म्हणल्यार नायट शिफ्ट्स म्हणल्यार भयंकर टार्गेट्स प्रेशर कसले एक इंट्रस्ट ना तुमी सरप्रायज्ड आसू पुरोच दे आर कपल्स हू आर टेलिंग वी आर नॉट एबल टू ट्राय आमकां ट्राय करूं जातना बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस आतां दादले मनशांक आसूं पुरो आमकां म्हळ्यार तांकां ट्राय करूंक जातना इंट्रस्ट ना केलो फावटी इंट्रस्ट आसल्यार ते एक घेवचे टायमार ट्राय करूं जातना सो दीज आर ऑल व्हेरी कॉमन नाव इट इज सो आमी कसं आमकां इम्पॉर्टंट म्हूण एक प्रायोरिटी कोन्न घेवका आतां हें पिरियडान आमकां चड जावचें इम्पॉर्टंट म्हणटना आमी जाल्यार तितले टार्गेट्स की प्रमोशन्स की चिके अवॉयड कोरका एक पळय 6 months to 1 year म्हळ्यार हेंवूय इम्पॉर्टंट तशी तें इम्पॉर्टंट जाल्यार ताका टायम आसता जाल्यार हें एज वेर बेस्ड जावन आसना सो वी हॅव टू गिव इम्पॉर्टन्स टू दीस अँड बाकी पुरे चिक्के बॅक सीट दवर न्हू रेग्युलर आवर्सार काम कोरयत आनी रिमेनिंग टायम यू हॅव टू लिव इट फ्री व्हेरी गुड वय स्पेशली ते ट्राय करचे टायमार हांव सांगचे कपल्साक तुमी बाकी टायमार काम करायचे ते ट्राय करचे टायमार 12 to 16 days तुमी प्लीज फ्री दवराचे स्पेशली दादले मनशांक सो त्या टायमार तांणी काम आसतना आनी फ्री आसतना तांगेले हॉर्मोन्स पुरे ते पळय पुरे मेळ नेवकाना
Correct, स्ट्रेस हय. आक वी ऑल्सो एडवाइज फिजिकल एक्सरसाइज पडे खंयचे एक नम्या पण 1 घंटो वॉकिंग व्हेरी इम्पॉर्टंट हा म्हणत 1 hour वॉकिंग इज कंपल्सरी हम्म. प्लस आनी कसले करचे असल्यार कोरेत हम्म. तांतू योग आनी प्राणायाम हम्म. भयंकर हेल्प जात वय Stress व्हेरी release मच जाता. वय हम्म, तुगेल हम्म, स्ट्रेस हम्म. प्लस बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी आमगेली हम्म, वय हम्म. त्यामुळे व्हेरी इम्पॉर्टंट आता आमी म्हळ्यार बशील कडेन आसताच लॅपटॉप की कम्प्युटर की घेवन वय, वय, आनी वॉक केल्यार आमी जिमा गेल्या म्हणटा जाल्यार आमगेले त्या प्रति एक जॉयंट मसल पुरा स्ट्रेच जावन आमगेले हँड एबडॉमिनल एरिया हम्म. त्या पुरा आमकां समाची ऍक्ट जातना आमगेले हॉर्मोन्स पुरा मस्त डिफरन्स जात वय imbalance हे जाता. दोन्ही कंपल्सरी हांव पुरे पेशंटा सांगोस त्या दोन नातिले म्हाकाय कश्ट जाता रिझल्ट दिवच्याक इट इज लायक आतां फर्टिलिटी स्पेशलिस्टा गेले कोडले हा आमकां जाव का आमकां गॅरंटी जाव हांव म्हणलें गॅरंटी असचे मिगेले न्ही तुमगेल बॉडी Exactly, तुम्ही फर्स्ट exactly. मेंटेन कोरका मॅजिक करू जायना यू वय. हॅव टू रिड्यूस वय वय लायक विषय आता जनांक इन्फर्टिलिटी विशयांतू कसं भंय असता म्हळ्यार कसं तप्प कल्पना असता वय आता एक भंय म्हळ्यार आर्टिफिशियल म्हणून ओके कसं की तांणी आर्टिफिशियल कोण करताची नॉट एट ऑल वय चेडवाक एक डिफेक्ट येता वय, म्हूण मग, तशी सो कॉमन ट्रीटमेंट आमगेल पुरे नॅचुरलची कळवे नॅचुरल ಅಂತೂ ಚಿಪ್ಪಳತ್ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಕೋರ್ನು ಡಯಟ್ ಕೋರ್ನು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಕೋರ್ನು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಜಿ ಪವರಾರಿ ಜತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಮಗೆಲೆ IUI म्हणून IUI म्हळ्यार हस्बंड आयल स्पर्म काणू गर्भकोशा घालचे इंजेक्ट करचे म्हणटाचे ताका इंट्रा युट्राइन इन्सेमिनेशन म्हणटाचे सो ते एक प्रोसिजरांतू वीर्याणू घालची मात्र बाकी पुरे नॅचुरल कळले सो थंय एक तांकां एक तप्प कल्पना आसता विंगड खंयचे घालता तशी साध्य ना. वय बिकॉज आमकां ते म्हळ्यार चडाल टेस्ट केल्यार कळटा वय आत्ता कालांतू ते पुरे इम्पॉसिबल वय मागीर IVF म्हळ्यार ताजी प्रोसेस वय वय IVF अंतू आमी त्या चेडू जावचे एक इनिशियल 5 days पळय आतां पोट्टांतू एग आनी स्पर्म मीट जावन ते भ्रूण जावन 5 days आमकां ते कसं ग्रो जाता पळय ते लॅबांत जावचे 5th डेक ते मागीर भितर वता युट्रसा भितर हांगा दाखयता पळय ते फोटो हे फोटोरी आमी आतां वी आर पुटींग अ नीडल इन द ओवरीज एक्चुअली सो एग आतां काडचे म्हूण म्हणलें सो एग काडका जाल्यार फर्स्ट आमी एग ग्रो कोरका सो 10 days इंजेक्शन्स दिल्यार मात्र एग्स ग्रो जाताचे कळवे सो ते एग ग्रो जातरी त्या डायग्रामा दाखयल्या वरी आमी ते एक निडल घाल न्हू काडचे कळवे आतां IVF म्हणटना दुखी म्हूण केलो जनाक त्या एक तप्प कल्पना आसता सो हे प्रोसिजर करतना अनेस्थिशा दिताची आनी व्हेरी सिंपल एक पळय नॉट लायक अ बिग अनेस्थिशा न्ही एक सान मटा एक अनेस्थिशा दिवन करचे ते 1/4 घंटे प्रोग्राम तितलेची वय तशी एग खाण जेतरी मागीर लॅबांतू स्पर्म घाल न्हू आमी मागीर ते भ्रूण करचे फर्टिलायज करचे वय तशी ते भ्रूण फॉर्म जेतरी आमी युट्रसाक वापस सोडतना युट्रस आनी त्या भ्रूणांतू मॅचिंग आनी जावन मागीर ते इम्प्लांट जावचे थंय मागीर बेरू बेळसून बसता वय नॉर्मली कितले दिसा प्रोसेस असता ते युजली 15 days ते एग आनी खावन भ्रूण करूक जाल्यार भ्रूण कोण जाल्ली कुडल्या वी मे नॉट पुट इट डायरेक्टली युट्रसांतू ते आमी फ्रीजिंग आवडटा आतां फ्रीजिंग ऑफ एग्स स्पर्म म्हूण पुरो आसा तशी फ्रीज कोण जावन मागीर 1 month गॅप सोडून मागीर आमी ते ट्रान्सफर करताचे तशी 1 month भायर दवरून मागीर वय 1 month आतां जग ते कसं लायक म्हळ्यार आतां नॅचुरल एक एग घेवची कडेन आतां आमकां आमी मस्त एग हाडयताची 5 हेकडे सो 10 एग येवची एक वातावरणांतू आमी त्या भ्रूण सोडल्यारच पळय केलो पडटा नेगेटिव्ह येता ताकाची आमी भ्रूण कोण जाल्ली कुडल्या ते फ्रीज दवरताचे दवर न्हू पिरियड्स आनी येवन मागीर येवची म्हयन्यांतू ते घालताचे ते शांत जातरी मागीर घालचे म्हूण तशें वय ताकाची फ्रीज कोरनूची आमी भ्रूण घालचे इट इज एडवायस लायक विषय आता हाजी सक्सेस रेट कितले असता डॉक्टर रश्मी वय आतां IVF म्हणचो वय IVF आता तुम्ही एक्सप्लेन केलेलं IVF सरळ जावन सांगल्यात ते पिक्चराल तो कळले मस्त जनाक जाल्यार आत्ता त्याचे सक्सेस रेट आणि त्याचे अंश फॅक्टर्स कसं त्याचे डिपेंड जावन आसता करेक्ट आतां IVF म्हणून म्हणल्यार ट्रीटमेंट आमी पुरो जनाक म्हळ्यार आतां वर्कआउट जाता म्हूण सांगू जायना सो मेन आसची एज
वय एक महिलेला तेव्हा इंदारलं मनशाल नाही त्या लेडीज आल एज इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॅक्टर how much it should be त्याचा. ಸೊ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಕಾರ 33 ಜತ್ತರಿ 33 ಏಜ್ ಜತ್ತರಿ ತ ಎಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಡ್ರಾಪ್ ಜತ್ ಮುನಸ್ ಕಳ್ಳು ತಜ್ಜಿ ನಂತರ ಆಮ್ಗೆಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ಡ್ರಾಪ್ ಜತ್ ವೈ ಸೊ 33 ಬಿತ್ತರಿ ಆಮಿ IVF केलरी there is a very good success rate of up to 65 to 70% success rate असता वय ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द एग रिझर्व वैरी डिपेंड जाता त्यामुळे एक फॅक्टर वय egg रिझर्व आता आमगेले एग्गा स्टॉक कितलास म्हण वय, सांगू वय, त्यामुळे वय, एक वय. इम्पॉर्टंट फॅक्टर वय right तशी वय तशी प्रति एक कपलाक ते सक्सेस रेट डिफरंट असता आता मी जनरल जाऊन पुरा पेशंटाक तुका 60% चान्सेस म्हण सांगू जाईन वय आता एक्झाम्पल 38 year old एक कोण येताच म्हणल्याक सो थंय फर्स्ट हांव एज पळयता कळ्ळें आतां एज पळयतनाच मिगेल ಮತ್ತೆ ಅಂತೂ IVF सक्सेस ड्रॉप जावन आसता वय ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಗೇಲಂತೂ ಕಿತ್ಲೆ ಎಗ್ಗತ್ ವರ್ಲೇಚಿ म्हणून त्या पळोवपाचेत आता एग ಕೆಲವು ಪಟ್ಟಿ ಕೆಲವು ಜನಾಲಂತೂ ಲೈಕ್ असता ತದನ್ मिगेल ಮತ್ತೆ ಅಂತ ओके एटलीस्ट एग एक नंबर लायक आसाची ಕೆಲವು पट्टी त्या एग उणे असता 38 म्हणटान त्या वेळेन ड्रॉप जावन आसता सो अगेन वी आर लुकिंग एट 38 years and less egg म्हणताना आमगेल सक्सेस हे ड्रॉप जाता सो देर द चान्स विल बी 20 to 30% कळ्ळें आनी ताजी ओट्टू आता बमणाले सेमेन काउंट भयंकर पुअर आस ताजी क्वालिटी भयंकर पुअर आस म्हणताना माय सक्सेस रेट विल ड्रॉप मोर डाऊन लायक 10 to 20% कळ्ळें सो बट आता कंपेर केल्यार आय हॅव अ यंग कपल आता लेडीज 27 years म्हण लेखाच आणि जेंट्स तांणी एक 37 म्हण लेखा ताका 10 वर्स गॅप आस आता तांगेल काउंट व्हडी जावन एक मे बी 5 वर्स जाल्ले काउंट इन्क्रीज जाता ना म्हण सांगू न्हू एक सिच्युएशन आरी आमी ते काउंट उणेस म्हण आतां IVF करूं वतासची जाल्यार तांगेल उणेस शिवाय तांगेल प्राय उणेस पळदाल मनशाली लेडीज आल प्राय उणेस सो तशी ते इट्स अ गुड कपल आमकां लायक सक्सेसेच्या पुरो म्हण आमी एक धैर्यार सांगू वयता तशी सो डिपेंड्स ऑन इच कपल आमके उच्च पेशंट्स युजली 32 33 टायमार इची म्हळ्यार पुरा बाकी खंयचे वर्कआउट जायनी आतां एक IVF करूंक आयलीची म्हण सांगून तसले त्या एजार जास्त येताची जाल्यार डिपेंड्स ऑन द एग रिझर्व म्हूण म्हळाल पळय तो एक चेकअप टू चेक द एग रिझर्व एक इम्पॉर्टंट एग रिझर्व म्हळ्यार ते आमगेल स्टॉक म्हळाल पळय ते कितले पुरा लेडीजांतू सेम आसना ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ 38 ಅಂತೂ ಕೆಲವು ಜನ ಲೈಕ್ ಅಸು ಪೂರೋ ಕೆಲವು ಜನ 27 ಅಂತೂ ಭಯಂಕರ ಉಣೆಸು ಪೂರೋ ಸೊ ಟು ಆಮ್ಗೆಲ್ ಎಗ್ ರಿಸರ್ವ್ ಚೆಕ್ ಕೊರ್ಚೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ IVF ಹಾಕತ್ತೀರ್ ಮಾತ್ರ ನೈ जनरली आता आमगेल एक फर्टिलिटी म्हूण आसता नवे एक पावर प्रेग्नेंट जावची एक पावर इट्टा आमगेल एग रिजर्व वयरी डिपेंड एग लायक असल्यार काउंट आनी क्वालिटी आमकां केदन जावकां प्रेग्नेंट जावेत पळय दावाल एक दहेर एक सडन एक प्रेग्नेन्सी जावची पळय ಕೆಲವು पटी आमी आयकताची इतले वर्स जाल्ले आत्ता जल्ली सडन म्हूण त्या पुरे आमगेल एग रिजर्व वयर डिपेंड आमगेल एग रिजर्व उण असल्यार ट्रीटमेंटाक एग रिजर्व जावका आमी पुरे खाली जत तरी आमी ट्रीटमेंटाच्या आमकां लरी जाय एक्झॅक्टली एक एक वेळा हांवें आयकलेलें आसा IVF ट्राय करूनय जायनातिलें नॅचरली जावचे चान्सेस की मागीर खंडीत हांवें आमी पळयताची आतां पळय IVF तें एक डेड एंड न्ही म्हळ्यार आतां IVF तुमी तपू कल्पने म्हणलें ಕೆಲವು जनाक IVF करूं भित्ताचे म्हळ्यार तेची लास्ट तांतू नेगेटिव्ह आयल्यार मागीर म्हाका कसले ना तें रॉंग कशें लागोच IVF आमी 1 महिन्याचे एग मात्र काण ताजी काणी पळोवची कळ्ळी त्या म्हयन्यांत म्हाका कितले एग मेळ्ळे ताजी फल पळोवचे नेक्स्ट महिना तू प्रेग्नेंट जावेत नेक्स्ट महिना 1 वर्सांनी तू जावेत कळ्ळी त्या एक म्हळ्यार नेचर्स फोर्सस आसतना मागीर दवाल एक ಕೆಲವು खेळ आसताची कोण केदन जावका तर जावेत आमकां सायन्स टेक्नॉलॉजी जावका म्हणयना जाल्यार ಕೆಲವು पटी ಕೆಲವು ಪ್ರೆಷರ್ಸ್ ಆಸ್ತಾಚಿ ಒತ್ತಡ ಆಸ್ತಾ ಹೋಗಿ ಜಾವಕ ತಿತ್ಲು ಜಲ್ವಾಡಿ ಪೂರಾ ನಿಮ್ಗಿತಾಚಿ ಅಷ್ಟೆಷ್ಟು म्हणताना आमी ಕೆಲವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ करताची मागीर जत्तरी ಕೆಲವು इंडिकेशन्स ಅಂತೂ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ आसता की आमकां त्या म्हळ्यार त्या एक मॅजिकल चान्स आसना तांतू फॉर एक्झाम्पल ट्यूब ब्लॉक आता दोन्ही सायड ट्यूब ब्लॉक जावन आस म्हळ्यार आमकां आतां एक पळय हांव म्हणलें एक रेअर चान्स तुमी म्हळ्यार IVF फेल जावनूय जाल्ली ಕೆಲವು त्या चान्स आसना ना दोन्ही ट्यूब ब्लॉक जाल्यार तशी त्या पुरा सीधा IVF ची
वय तशें. आनी दादले मनशाल काउंटाचे इश्यूज वय त्या मागीर केलो पडपळ इम्प्रूव जातना म्हूण हम्म. म्हणटना वी कॅन गो वय. फॉर IVF. ऑल्सो आमगेले एग रिजर्व उणें आसता जे तरी ना आतां मागीर पुऱ्या खाली जाल्यार कसं करचें वय, तो वय, एक इंडिकेशन. वय. मागीर आमकां तो हे एंडोमेट्रियोसिस म्हूण एक कंडिशन आसा चॉकलेट सिस्ट म्हळ्यार ओवेरींतू सिस्ट जावचे हम्म. सो त्या मागीर पळय दॅट इज ऑल्सो वन रियल इंडिकेशन बिकॉज आमकां ओवेरींतू सिस्ट न्ही जाता आसतना हम्म. आमगेले एगाचे काउंट कशी उणी जाता म्हूण एक कळना Quality उणी जावचे पुरो. क्वॉलिटी उणी जाता हम्म. सो दॅट इज अ रियल इंडिकेशन आमकां चॉकलेट सिस्ट जाल्ले म्हणटना हम्म. आमी वी हॅव टू सी अ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट. ओहो. वय तेय आमी डिले करूनच हा. नॉट दॅट आमी IVF जावका म्हूण सांगता म्हूण न्ही जाल्यार थंय आमी त्या एक विंडो ते आसता ताका सिम्पटम्स म्हूण कसले असता की पोटादुखी भयंकर पोटादूख आसता पिरियड्स टायमार हा, हा, वय. हा, हा. आनी इवन हजबंड वायफ संबंध करतना दुखी आसता सो Okay. हे 2 सिम्पटम्स लायक वॉर्निंग सायन्स आमी एक हम्म. पाटी दाखोवका जाता हम्म, हम्म, प्लस एज जाता असं हम्म, म्हूण हम्म. म्हणटना हम्म. 32 जाल्ले दुखी बघतस प्रेग्नेंट जातना म्हणटा वय. डेफिनेटली एक आमी कसली ती आमी problem त्या आसा. विंडो रस्ताची हा. दॅट इज अ गोल्डन विंडो त्या हम्म. टायम आमी मिस केल्यार हम्म. आमकां IVF कशें मागीर ಹ್ಮ್. ವೈ. ಲಾಯ್ಕ್ ವಿಷಯ ಭಾರಿ ಚಂದ ಕೊಂಡು सांगितलंस तुम्ही आता टेक्नॉलॉजींतू या फर्टिलिटी ट्रीटमेंट आता AI पुरा म्हणटाची ताजे निमित्त कसले या इम्प्रुवमेंट्स ताजे वय आतां आमी पळय बदलायसोचे चान्सेस वय वय आतां आमी हांव फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हांव एक मेथड सिलेक्ट करता एक हे पेशंटाक हे मेथड हे पेशंटाले एग हांव काडटा आनी हांव एम्ब्रियोलॉजिस्ट म्हूण एक पर्सनाक एक तांणी एक सायंटिस्ट आवरी तांकां दिता तांणी एक्चुअली ते स्पर्म काडून एगा भितर घालचे एम्ब्रियोलॉजिस्ट सो तांणी ट्रेन्ड असोका आमकां त्या अर्दंबर ट्रेनिंग असल्यार आमकां कसले रिजल्ट मेळना सो आमगेल्यान आमकां 3 एम्ब्रियोलॉजिस्ट दवरला आमी सो दॅट इज वन ऑफ द क्रुशियल फॅक्टर फॉर द सक्सेस इम्पॉर्टंट वय वय सो तांणी ते एगा भितर स्पर्म घालचे पुरो ताका इक्सी म्हूण म्हणटाची वय सो ते प्रोसेस प्लस ते भ्रूण जेवचे ते भ्रूण एम्ब्रियो वय ते एक बड्ड दुखून फूल जाल्यावरी आतां आमी फूल अरळली म्हणटा पळय तशीची ते भ्रूण अशें सान आसता मागीर ते अरळून व्हड जाता सो ते पुरे प्रोसेस एवरीथींग इज फ्युचरान तूं AI टेक ओवर करीत वय विथ एडवान्स्ड रोबोटिक्स पुरा मिगेल काम घेवेत AI एम्ब्रियोलॉजिस्टाल काम AI घेवेत सो तितले रिसर्च जातस मे बी आनीक एक 10-20 years नंतर पुरे ते म्हळ्यार बेस्ड ऑन द रिपोर्ट AI विल डिसाइड सिलेक्ट वय आतां तुगेले एज कितले तुगेले अंडाशय पावर कितले तुगेले एग रिजर्व कितले तुगेले बाकी कसो प्रॉब्लेम आसा पुरे आमी फीड केल्यार प्रोटोकॉल येता कसो घालका आमी इंजेक्शन एग घेत तरी मे बी रोबोट आसता ते एग काडूक ते पुरे आनी तशें जाता म्हूण चान्स आसा काम सुलभ जाता जाता वय आनी एम्ब्रियो सिलेक्शन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आतां पळय आमकां पुअर क्वॉलिटी म्हणल्यार भ्रूण कसले येनी ताका आमकां रिजल्ट उणे म्हूण तशें कंडिशन आसा आतां हें भ्रूणान ग्रो जाता पळय आतां डे 1 दुखून डे 5 तारी तेल्या बा ग्रो जाता म्हणना सो एक दिसान तूं एक ताजे एक बेळवणिगे आसता चेंजेस कळटा सो आतां ऑलरेडी आयला एम्ब्रियो स्कोप म्हणून ते फुल्ल व्हिडिओ काडटा ताजे सो आमी ते फास्ट फॉरवर्ड करून पळोव येता खंयचे स्टेजार ते सम ग्रो जायनी ते आमी केलो उपरांत तांतू आमी लेखो येत सी ते एगा दुखून की स्पर्मा दुखून प्रॉब्लेम की सो तेश पुरे आनी लास्ट फायनल सो एम्ब्रियो आतां आमकां एक 5 मेळ्ळे म्हणल्याक ते 5 खंयची बेस्ट आमी खंयची सुरे घालका तें पुरा तस टेक्नॉलॉजींत कळटा व्हेरी गुड आनी एक स्पेशल टेस्ट कॉल्ड PGT वय आतां ते भ्रूण पळोवचे चंदस आतां आमी ते घालतरी जाल्यार नेगेटीव येवेत वय कसला म्हळ्यार तांतू भितर आशिल्ले जेनेटिक्स आसा पळय ते प्रॉब्लेम असो पुरो कळ्ळें सो आतां ते जेनेटिक्स चॅक करूंकय आयला ताका PGT म्हूण म्हणटात वय सो आतां ते एक क्वायट म्हळ्यार
नमगू येता Familiar, टेक्नॉलॉजी वय, वय आता वय. पुरा करतसची पूर हा. जना म्हण नाही वय, आता अगत्य आमकां शिलांक. अगत शिलांक हम्म, 35 क्रॉस जाल्लेची और फुडें मिसकॅरेज जाल्ला वय, हा वय. तशें आसतना आमी 5 भ्रुणांतू खंयची बेस्टस म्हूण सिलेक्ट करूंक आमी ते PGT टेक्नॉलॉजी यूज कोरेत व्हेरी वय, नाईस, वय. गुड. स्पेशली 2-3 मिसकॅरेज जाल्ल्यांक परत ते मस्त युजफूल जात वय आमगेल्यान तो एक पेशंट आयलेले त्यांची तुला सक्सेस स्टोरी स्टोरी वय सक्सेस स्टोरी ह्या PGTचे एक सांगता वय वय सो तांणी एब्रॉडा दुखून तांकां एक चेडू जाल्लेले हम्म. त्या चेडू 1 वर्स भितरी गेल्ले म्हळ्यार ताका कसकी पुरे प्रॉब्लेम्स ग्रोथ इश्यूज खावच्या जेवताना तशें पुराय जावन कसं म्हूण कळनी कोणाके सम वड्ड्यांनी हम्म. गेले मागीर त्या चेडान वतरी ताजी जेनेटीक टेस्ट आनी काण पळयतना कसं की एक जेनेटीक म्युटेशन आस म्हूण कळ्ळें मागीर ते आनमाक टेस्टिंग केलें वय तांकां करतना दोगांलांतूय तें आसता जाल्यार तांणी कॅरियर्स म्हळ्यार ते सायलेंट जावन आसा both mother and father it is silent but when it is combining disease येतास कळ्ळें तशी तांणी आयलेलेची आमगे लागीं सो ते ऑलरेडी आमकां ते रेकग्नायज जाल्लेले म्युटेशन आस ते एरर आस जेनेटीक तशें आमी हांगा येव न्हू तांकां IVF कोर न्हू तांगेले कितले एक 10-12 भ्रूण आयले तांकां म्हळ्यार तांणी नॉर्मल पळपाक तांणी फर्टिलिटी प्रॉब्लेमाची कपल न्ही तांकां जाता तांणी ट्राय केल्यार जाल्यार तांकां तसले एक चड आपास जावच्या नज म्हणून तांणी आयलेले IVF वय तांकां IVF करतना आमकां भरपूर मेळटा भ्रूणां म्हळ्यार तिगेले पुरा नॉर्मलच तागेले नॉर्मलच लायक एम्ब्रियो आयलीच एक 10-12 भ्रूण आयलीच त्या पुरा भ्रुणाक आमी हे पर्टिक्युलर जेनेटीक प्रॉब्लेम आसवा म्हूण चॅक कोन्न पळयतना दोन्ही भ्रूण मेळ्ळे विच वॉज नॉर्मल वय ते दोन्ही अंतू एक आमी तिका ट्रान्सफर कोन्न पळयलें आतां ती बाळान जावन चेडू नॉर्मल आसा व्हेरी गुड वय दॅट्स अ सक्सेस स्टोरी वय लायक विषय त्यांचे तुमगेले उरगासाचे यशस्साचो मस्त आशा पुरो वय अशीची मस्त आसात लायक टफ स्टोरीज पुरा पळय आता एक वैद्य जावन चिकित्सेतले दंपतीक तुम्ही कशी धैर्य आणि होप्स दिताची ಕರೆಕ್ಟ್ ನೇವ ವೈ ಸೊ तेचे ಕೆಲವು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅತ್ತ ಕೆಲವು ಅತ್ತ ಚಡತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೈ करताची आता IVF तांकां काउन्सिल करूक आत्ता तुमके आगत ना तुम्ही आतां हें बरें कराची लायफस्टायल चेंजीस मागीर धैर्य सोडनाकाची आमी केन्नाय वी हॅव टू बिलीव इन नॅचरल सिस्टम आमी म्हळ्यार शॉर्टकट म्हूण सांगून वयलची ट्रिटमेंटाक अनगत्य वचानच म्हूण तांकां तें काउन्सिलींग करून तांकां नॉर्मल वाटे हाडोवच्याक मस्त कश्ट कळ्ळें ऑलरेडी IVF म्हूण लेकून आयलेले चिक्के सिनियर दंपतींक आमी विंगड वय हें हांकां पळय अशी तुमी हें ट्राय कोरका म्हणून म्हणटला कपल्स चिक्के कश्ट म्हळ्यार आळसायकी मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स दे डोंट वॉन्ट टू लायफस्टायल चेंज करूक रेडी ना बट टाइम ना खें जावका तांगेले एक फिक्स्ड प्लॅन आसता पेशन्स पेशन्स एक्झॅक्टली तें एक काउन्सिलींग डिफरंट काउन्सिलींग म्हळ्यार तांकां समाधान येरा तुम्ही ट्राय कराची म्हूण एक सांगचे काउन्सिलींग आनीक एक तुमी सांगल्या वरी पुरा पळय कोर न्हू सोत हो दे आतां म्हाका जायना म्हूण पळय मात्यान तूं तेंची बोर न्हू फुल्ल नेगेटीव जावन आयलेल्यांक जाल्यार तितलो आमी काउन्सिलींग करताची म्हळ्यार पुरे चिक्के कॉम्प्लेक्स आसता आशील पुरे करेक्ट एक सांगता हांव म्हळ्यार तें कळका पळय आमी जावका म्हणूची तुका लायक चान्सीस म्हूण सांगूक जायना पळय अशें आस वय इतलो होप आस म्हळ्यार मेन आमगेले ट्रिटमेंट आनी ते एंड रिजल्ट आमी देवाक पळयत आसच कळ्ळें आमी टोटल वी कांट कंट्रोल द रिजल्ट सो जाल्यार पुरे आमी कॉर्नर्स चॅक करून आमी ते एक श्रद्धेर मुखार वतना आमकां एक देवाल दयेना लायक रिजल्ट आसता तशी मागीर तूं पुरा करून जायनी म्हूण म्हणटना I always tell you should not feel bad because you have done your duty now. आमगेल जल्ली तुमगेली तू पुरा सांगील पुरा केला तू पाप जाल्यार तुका जाय न्ही म्हूण म्हणटना तू यू हॅव टू नॉट फील बॅड तू नेक्स्ट पळोवका वॉट नेक्स्ट म्हूण पळोवका वय तू आतां योग केल्ले प्राणायाम केल्ले तू शांत आशिल्ली तू सांगील पुरा केल्ले आमी पुरा आमगेल बेस्ट केल्ले जाल्यार जाय न्ही म्हळ्यार एक सिच्युएशन आमकां काउन्सिलर्स आसच आमगेल्या सेंटरांतूय आसची सायकोलॉजिकल काउन्सिलर म्हणून सो तांणी लायक ते थेरपी सेशन्स दिता आसताच पण पॉझिटिव्ह करूक
many people in the end pala Hmm. out of 100 we can't treat all no ma'am, like from science technology there are still a good 10% Hmm. where we can't help because title koru jata why so ಎಲ್ಲಾರಿ ತುಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾವ್ ಹೋಪ್ಸ್ ಧೈರ್ಯ ದಿಯೋನು तांक एक assurance assurance Right, and right. अंतु आमका मागीर Right. चिक्के complex options like surrogacy Hmm. मागीर काई ना जरा last आके adoption Yes. Right. 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 आता हेल्दी दिश्टी बायल मनशांके रेग्युलर गायनोकॉलॉजिक ಚೆಕಪ್ Checkups, ಜಾವ್ಕವೆ ಮುಣಾವ್ ನಿಮ್ಗುಚೆ ವೈ ಅತ್ತ ಕಾಲು ವಿಂಗಡ ತಶಿ ಹೆಲ್ದಿ ಮುಂಡ್ ದಿಷ್ಟ ಪುರೋಚಿ ವೈ ಇದೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ವೈ ಇಯರ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಎಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ವೈ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕೆಲವು ಆಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಯನ್ ಫೆರಿಟಿನ್ ತಾಪುರ ಶುಗರ್ मागिरी एक कॅन्सर स्क्रीनिंग आता तुम्ही आता इफ यू आर मीनिंग लाईक 40+ तुम्ही निमगी तस जलरी आमक त्या कॅन्सर स्क्रीनिंग एक पॅप्समियर म्हणून असतं त्या गर्भकोशाचे बाई तज्जेक त्या एक टेस्ट वय कान क्लीन केल्यावर त्यामुळे क्लीन कोण पेटेताच मायक्रोस्कोपा दोन पळय कळत सो त्या एक 2 वर्सा एक पटी पुणे केल्यारी लाईक मुकावेल कसले जायना तशी हेल्प वय नाही प्रिव्हेन्शन ना मस्त इम्पॉर्टंट वय म्हळ्यार आमक त्या प्रॉब्लेम येतरी वच्ची आम्ही त्या डील करची पशी ते एदे सूर्जल्ली म्हणताना त्या आम्ही त्या डील केल्यारी ते मच सेफर आता निर्लक्ष करूक न जशील तसले सिंबल्स सायन्स कसले आसकी बायल मनशांनी ओके सो जनरल गायनेकॉलॉजी म्हणून आता गायनेक म्हणताना पिरियड्स आमगेल पिरियड्स आता युजली रेग्युलर येऊ का मागीर चिक्के आमकां लेट येतस जो वगेत जो भयंकर फ्लो जातस भयंकर दुखी त्या पुरा चिके वॉर्निंग सायन्स एक पण दाखव का म्हणजे ते नॉर्मल नाही पड आता आमकां पिरियड रबची टाइम मारी मेनोपॉज लाग घेवची टाइम मारी सहज त्या पुरा हेवी वय पीरियड्स जल्लारी एक दाखोच लायक बिकॉज ಕೆಲವು ಪಟ್ಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ವೈರ್ ತಗು ಜಾವನ್ ರಪ್ತ ಜಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪಟ್ಟಿ ತೈ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಕಸ್ಕಿ ಪುರ ಅಸ್ತಾ ಲೈಕ್ ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ असो पुरो ಕೆಲವು पटी एक सायलेंट जावन आमकां युट्रस कॅन्सर असो पुरो ताका आमी हायपरप्लेसिया म्हणटाची मागीर कांय ना जाल्यार एक ओवेरियन पळय आमगेले अंडाशय तुका कसले आसता की एक स्कॅन मागीर एक कॅन्सर स्क्रीनिंग घडे घडे चड ब्लिडींग वतस रप्तरी ना म्हणल्यार एक बायोप्सी कोण पळोवचे युट्रसा भितरी त्या पुरा आणि लास्ट बट नॉट द लिस्ट ब्रेस्ट एग्जामिनेशन प्रति म्हयनो आमी बायल मनशान आमगेलीची हातान ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करता बुका वय तेव्हा इम्पॉर्टंट आम्ही प्रति महिने डॉक्टर लावचे जायना इयरली वन्स पळय एक गायनेकॉलॉजिस्ट चेकअप म्हणटाना डॉक्टर एक पटी चेक करता वर्सा एक पटी जाल्यार मंथली आमगेले पिरियड्स टाइम लायक पिरियड्स टाइम मारकी जो मेनोपॉज जाल्ले एक डेट फिक्स कोरना तर 5th ऑफ एवरी मंथ आय विल चेक म्हणून सांगून एक वी हॅव टू स्क्रीन हातान पळय कसले एक गोळीशी दिसता की वय कसले सेक्रेशन असता की वय तशी इवन ವೈಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಅದು ಲೆಕ್ಕ ಪಸ್ ಚಡ್ ವತ್ತಸ ಕೆಲವು ಪಟ್ಟಿ ಸ್ಮೆಲ್ त्यापराचे कॅन्सर आचे वय सो त्यापरा कसले आमगेल नॉर्मल शशिल आत्ता कसकी डिफरंट जत्त अस म्हण कसले एक चेंज आम्ही डिटेक्ट केले वी हॅव टू करेक्ट असो ना असो दाखोन एक पटी क्लियर जाल्यार लायक विषय आता डॉक्टर करियर आणि वैयक्तिक प्रॉब्लेम्स म्हळ्यार तांगेले पर्सनल कसले प्रॉब्लेमा निमित्त प्लॅनिंग प्रेग्नन्सी लेट करू प्लॅनिंग करताची ताका तुमगेले सल्लाह कसले वय सजेशन वय एक एग रिझर्व टेस्ट म्हणून असतं ब्लड टेस्ट AMH म्हणून म्हणटाची अँटी मुलेरियन हॉर्मोन AMH सो त्या एक ब्लड टेस्ट कोण पळयल्यार आमकां कळटा आमगेले एक जणी कितलो आसाची म्हूण दॅट इज मस्त हेल्प जाता वय ताजी नॉर्मल व्हॅल्यू 1.5 दुखून 3 to 4 इज फायन कळ्ळें तो 1.5 कशी उण असल्यार आमी मस्त आमकां काश आसता एक चड जाव का म्हूण आश असल्यार आमी त्या मुखार घालचे मुखार म्हळ्यार प्रेग्नन्सी पोस्टपोन करची नॉट एडवायजेबल वय आता वर्डीक लेट आसता ऑलरेडी लायक पुरो प्रोग्राम जावन आस फिक्स्ड आतां आनीक एक 3 years वर्डीक ना म्हाका मी गेल्या ते AMH ड्रॉप जातस 1.5 शील 1.2 जाल्ल्या म्हणटाना एग फ्रीज करचे ऑप्शन आसा so they can keep it वय in एग case फ्रीज करून ते दवरयता वर्डीक जात तरी ते आमी यूज करूं कसं टेक्नॉलॉजीन चेंजेस आणि येता लायक विषय आता मी अनेक
नॅचरली जावन बायल मनशालांत तसचें मेनोपॉज तेव्हा एक वन ऑफ द इम्पॉर्टंट सो मेनोपॉज येतना सादारण कितली एजार आसता आनी ताजी सायन्स जन म्हणटाचे म्हाका मेनोपॉज म्हाका इंट्रस्ट ना खंयच्यान तो म्हाका स्ट्रेस म्हणल्यार इट्स अ कॉमन वर्ड विच आय एम ऑल्सो हांव आयकत आसा सो तें कशी एक ताजे विशय सांगता की डॉक्टर वय ऍक्च्युली मोस्ट कसं नाही म्हणल्यार नाही आणि कसं म्हणा काही दुसऱ्याच्या तांतू आहार व्यायाम तेच, पुरा जावका जात हम्म, की ते पुरा हम्म. एकच सांगू वय सगळ्याक. वय वय तेंची मोस्ट निग्लेक्टेड म्हाका मेनोपॉज म्हूण दिसता म्हळ्यार पुरा आमी आतां रिप्रोडक्शन म्हणल्यार प्युबर्टी म्हणल्यार त्या पुरा करेक्ट एड्रेस जावन आसा मेनोपॉजाक मस्त आमी इम्पॉर्टन्स दिनी जाल्यार ते आमगेले एक फिमेल हॉर्मोनस पळय ते उणी जेतना कितले एक बॉडींत इफेक्ट आसा म्हूण म्हळ्यार ते आमी रियलायज करूं जायना म्हळ्यार ते लेडी हूज फिलींग Changes जाता, वय वय, तिका मात ते कळटा हं. हांग टॉप टू बॉटम मस्त चेंजीस जाता बिकॉज हम्म. आमगेले ते इस्ट्रोजन हॉर्मोनस पळय हम्म. उणी जेता उणी जेता जाता, वय. पुरा एफेक्ट जाता सो तुमी निमगेले एज सो आमगेले इंडियन पॉप्युलेशनान तू एक 47 to 50 50 इयर्स भितर वय, जाता डिपेंड्स ऑन ईच लेडी वय. तांगेल फॅमिलीन तू जेनेटिक्स अकाउंट जाता ಕೆಲವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ್ तू वग्गी जाताची लायक 14 तुजी 42 ಕೆಲವು जन 45 भितरी 47 तशी त्या युजुअली अम्माले मम्माल परे कशी असता तशी जाता मेन्स्ट्रुअल सायकल ऑल्सो सेम वे ಸೇಮ್ ವೈ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ जाता वय सो आतां मेन असचे मेनोपॉज तू आमी लायफस्टायल चेंजेस अच्छा वय आतां हांगा सांगिल्ल्या वरीची लायफस्टायल चेंजेस मस्त इम्पॉर्टंट आणि आनीक एक विषय विच आमी मस्त इम्पॉर्टन्स दिनाच म्हणल्यार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वय आतां आमगेले आतां मेनोपॉज तू हॉर्मोन उणी जातना बोन धरलेले हार्ट धरलेले पुरा वीक जाता मसल आमी म्हळ्यार तितले घरान तो काम कोण तितलेची आमी आमगेल मसल स्ट्रॉंग Build up कोरका म्हूण करपाक. मस्त येत आसत वय विच विल ताजे निमित्त आमगेले ओवरऑल एक्सरसाइजान तू आमगेल मूडय आमी कंट्रोल करीत आनी आमगेले एक्स्ट्रा बाकी हॉर्मोन्स येता आमकां हेल्पाक लायक मेनोपॉजान बरी अंडाशय मात्र बंद जात शिवाय बाकी हॉर्मोन्स केलो आमगेले एक्टिव्ह जाताच आमी लायक कोण स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आनी केल्यार सो तेणे एक हांव सांगूक इश्ट पडवता बिकॉज बाकी पुरा जन सांगताच लायक डायट हें घेवका तें घेवक जाल्यार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक अगत्य वारांत एक एटलिस्ट एक 3 days जिमाक वचून म्हूण न्हय कसले एक डंबेल जो घेवन घरकडेची आमी वय ಸ್ವಲ್ಪ वय एक आमगेले वेट लॉसान तू कॉन्सन्ट्रेट कोरका तावळ सांगला बरी वॉकिंग 1 घंटो मागीर 1 घंटो योग प्राणायाम प्लस वारांत एक 3 दीस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करूक वय तांतो आमकां मस्त बेनिफिट आसा आनी म्हगेले एक डाऊट फुडली कालान पुरो कसले कोयर काडचे वय पुसूचे पुरो आमी आमी करचे आशिल्ले स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आम्हाला ऑटोमॅटिक जमचे. वय 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 आता ते नथिला ना. निमित्त तेची पुरे काम करपाक आमी पडटा. डंबेल घेवंक वय. करेक्ट डायट तू हे एजारी आमी कार्बोहायड्रेट्स उणी घेवका आनी प्रोटीन चड कोरका स्ट्रेंथ मसल बिल्डअप मसल बिल्डअप जावच्याक वय सो प्रोटीन म्हळ्यार आमी जेल तितले ಮೊಳಕೆ ಬರ್ಸಿದ ಕಾಳು मागीर फायबर आशिल्ले लायक यू नो सोप्पो पुरे डेली खावका वय मेनोपॉज तू स्वीट पुरा बंदची कोरका शुगर आयटम्स पुरा बिलकुल बंद कोरका वय ते म्हळ्यार आमकां ते प्रॉब्लम दित न्हू मागीर डायबिटीज एज टायम शुगर एज टायम सॉल्ट रेस्ट्रिक्ट स्वीट स्टॉप वय कंप्लीट वय वय रायस कंट्रोल म्हळ्यार दनपार मात्र एक ಸ್ವಲ್ಪ जाल्यार सकाळ ब्रेकफास्ट पुरे मिलेट्स व्हरायटीज आनी प्रति एक मिलान तू एक फ्रूट एक वेजिटेबल खावचे अभ्यास करता मेनोपॉजान वय ब्रेकफास्टाक लंचाक डिनराक वय तें सोडून मागीर आमी खावका वरलेले एक सान एक बाउलांत एक चण्या उपकर सकाळी दनपार जाल्यार एक ಸ್ವಲ್ಪ रायस आनी आपास कसले पळय तुगेले एनिमल प्रोटीन्स प्लांट प्रोटीन्स तशी वेजिटेबल्स रात्री जाल्यार तितले कार्बोहायड्रेट उणे वय आनी गोतोच पुरो जनाक वग्गी खावका 6 PM 7 PM भितर खावका चेंजेस लायफस्टायल चेंजेस मेन वय वय मागीर ಕೆಲವು जनांक ते पुरे केल्ल्यारय वे मस्त इफेक्ट आसता सो हॉर्मोन रिप्लेसमेंट थेरपी म्हूण आसता सो ताजे खातीर आमी गायनोकॉलॉजिस्ट पळोवका जाता पळोवन फूल चेकअप सिवियर कसले वय वय आनी चेकअप इम्पॉर्टंट बिकॉज हॉर्मोन्स आमी पुरो जना दिवच्या जायना ಕೆಲವು पटी ಕೆಲವು कंडिशन आसता आमी ते दिवच्या जायना सो ते पुरे चेकअप कोर न्हू मागीर
ओके म्हण म्हणल्यार आमी हॉर्मोन्स एक लो डोस घेवयेत तशें हम्म, आमकां हम्म. मस्त इफेक्ट जातस ब्रेनान तो तुमी म्हणल्यार मूड स्विंग्स कोप वय, इरिटेशन वय, वय, काम करू जातना आनी ते हुंचाणीच हॉट फ्लॅशेस त्या परे मस्त जातस एक्सरसाइज केल्या डायट केल्या समज जातना म्हणटाना आमी टेम्पररी जावन लायफ लाँग न्ही टेम्पररी जावन हॉर्मोन रिप्लेसमेंट थेरपी घेवयेत ಕೆಲವು ಜನಾಂಕ तुग यूरिन पास करचे कडेन आतां संबंध दवरचे कडेन ड्राय जावचे त्या पुरा इम्पॉसिबल शे पळय संबंध दवरूंक जायना मस्त दुखता आनी यूरिन पास करचे प्लेसान ती मस्त उज्जो ताका पुरा हॉर्मोन ऑइंटमेंट पुरा आस तें एक हेल्प घेवयेत म्हळ्यार तें आमगे डायट एक्सरसाइज कितले वर्स तांय ते असतं की तें एक बॉडी सेट जावता Body set. वय एक 5 to 10 years आसूं आशा मागीर पळय. समजत वय हय. मी बेसिकली एक ते एक ट्रान्झिशन म्हणटाच म्हळ्यार हॉर्मोन आशिल्लो देखून हॉर्मोन कंप्लीट वच्चे तारी तें एक ट्रान्झिशनारी मागीर ब्रेन अकस्टम जाता अभ्यास ब्रेन हें पुरो आयकतना एक बायल मनशेक महिलाक वय एक पिरियड जावताय म्हळ्यार वय. एडोलसन्स सुकून वय मागीर प्रेग्नेन्सी मागीर हें पुरो म्हणटा मेनोपॉज ऑल हर स्टेजेस ऑफ लायफ इज फुल ऑफ चॅलेंजेस चॅलेंजेस एक्झॅक्टली न्ही वय? येस येस ते एक आमी एक पेशन्सार व्हरून वयर हाडका वयर हाडका वय लायक विषय आतां रश्मी एक सम डिफरंट क्वेश्चन अशीची Okay. तूं आतां 25 years तुका आशिल्ले जाल्यार आतां तूं कसो सलाह दिवचे पुरो आशिल्ली आतां हांव 25 आशिल्लें वय वय सो बेसिकली हांव म्हगेलें पुताल मायंडसेट हांवचुका तत्वत इंजिनियर ओके सो लायफस्टायलाक मस्त इम्पॉर्टन्स दिवका म्हूण म्हणटा हांव वय Yes, वय वय yes. सो कसं आमकां इश्ट की डान्स आसूं पुरो दिस्त टीव्ही मुखार रब्बो न्हू एक अर्द घंटा हात पांय हलयल्यार जाता समथींग वी हॅव टू बी व्हेरी एक्टीव वय तशी आनी एन्जॉय युअर एज त्या वय वेळाचे वय 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 आमी वर्कच एव्हरीथींग म्हूण लेखो न्हू तितले हें कर म्हूण आमकां मी टायम म्हूण एक कितें दवर वय तशी बेसिकली बोथ मेंटल अँड फिजिकल आमी हेल्थ पळोवका जाता Yes. तशी एक लेखता हांव. या व्हेरी नायस गुड सजेशन आनी तुगेलो आतां उलयताची टायम गेलेले कळ्ळी आनी कसं म्हळ्यार रश्मी इतले चंद कोन्न तुवें आमकां IVF विशयांत कशी ते घेवका कसं करका म्हळ्यार पुराय एक्सप्लेन केलेलें पळयतना मातृत्वाचे एक स्वप्न पळयतले जनांक ते तुमी साकार करूं जाता म्हणलें तुमगेले एक उतरांत कळटा चंद कोन्न दाखयलस सो हें इतलें आमकां आतां स्फूर्तीदायक जालां म्हळ्यार तुमगेलें उतर खंडीत आमकां मस्त एक मार्गदर्शन जाता हें आनी मस्त जनांक मातृत्वाक आश पावतल्यांक हें उजवाड दिता तांगेलकाराक कुटुंबाक म्हणून हांव लेखता तुमकां हांगा येयल्याक मस्त धन्यवाद आनी लायक तुमी उलयलींची आनी मुखार कसले आसल्यार हांव तुमकां आपयता कोणालेय जनाले कसलेय सजेशन आसल्यार तांणी कॉमेंट बॉक्सार घालार खंडीत तुमी ते मस्त धन्यवाद तुमकां म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी दिलेले खातीर मस्त थँक्स येस थँक्यू सो मच मस्त धन्यवाद तुमकां म्हाका एक विश्व कोंकणी हाका म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी दिलेले खातीर तुमकां मस्त थँक्स आमगेलो ऑनर रश्मी तुमगेले तसले डॉक्टर्सांनी येवन हांगा चंद कोन एक तिळवळीक आमगेले विक्षकांक दिलेल्याक तुमकां मस्त धन्यवाद थँक्यू येस आतां मातृत्व आनी पितृत्व ते केवल वैद्यकीय मात्र न्ही वैद्यकीयाचे विशय न्हय ते आमगेले भावनेन भरलेले आनी भावनेन भरलेले अंडरस्टँडींग पेशन्स ताजे ಒಟ್ಟು मुखार वचचे पयण म्हणून म्हाका दिसता म्हूण म्हणयत आमी न्हय वे ते देखून सम माहिती आनी मार्गदर्शन मेळ्ळें म्हूण जाल्यार अनेकाले स्वप्न साकार खंडीत जाता आमगेल डॉक्टर रश्मी नायक हांगेल तसलेले मार्गदर्शन घेयाची आनी आमगेल स्वप्न आमी साकार करया म्हूण सांगताची आमी हांगा मुक्ताय करपाची धन्यवाद आनी देव सगळ्यांक बरें करूं